तुझ्या नावान सौम्या भक्तीनामी जमल्या भेटोच्या कामकाजा बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कर दनिया घेवच्या तुझे दैवीक वारादान सर्गी मानान आमकां तूं पोसता उंड्या वायनान तुका तूं दिता जिविताकाना दादोस करता तुझे थंय आमकां एकवटायता. मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां सगळ्यांक मोगाचो स्वागत म्हणटा. ह्या मिसाच्या बलिदानाची तेसावां ह्या बरी आसात. अर्गां जावन मीस भेटयता लिगोरी एमसिक्वेरा नित्य दरवाडो. तशेंच सगळ्या पिरगस कुटुंबाच्या तेसावां खातीर हे मिसाचें बलिदान भेटोवचें जावन आसा. ह्या तेसावां बराबर आमच्या कुटुंबाची तेसावां सुमयेच्या पांयतळा समर्पण करून सुमयेची मजत करपा आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो आनी तुमच्या आत्म्याचो वे आसो. मोगाच्यानो सोम्याच्या पवित्र जेवणान मोगान वांटो घेवच्याक आज आमी ह्या देव मंदिरान सांगाता जमल्या. आज आमी न्यायनितीचो आयतार संभ्रमता. आयची देवस्तुती देवाचेर पातयेवन चलता तो सता नितीन जियेतलो म्हणलो संदेश दिता. समाजेंत वेगवेगळ्या समुदायाचो लोक अनितीक बली जाल्ल्या वेळार जेजू परी आमी तांच्या हक्काचें रक्षण करन क्रिस्ताक साथ जावन जियोंक आपोवणें दिता. तर समुदायांत भेदभाव पयसर करन समानता रुतू करचे खातीर ह्या बलिदानांत मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र गोट फावो ते बरी संभ्रामक आमची पातकां वळखून घेवया. सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उसारून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो आपरान, ओ म्हजो बोवड आपरान. हे पासून बगेवन सदांच हांव कामरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करो आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पाव. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. सोम्या काकूत कर, काकूत कर. महिमा देवाको सर्गी आनी शांती बऱ्या मोनाच्या मनशाचो सारी. सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नाकंता आमी तुझी स्तुती करता.
पासून आम्ही तुका दिन वाजता सौम्या एकल्याचनी भोता जेजू क्रिस्ता सौम्या देवा देवाची शेळये बापाच्या पुता तो संसाराचे पाप काढता आमचे काकूत तो संसाराचे पाप काढता आमचे मागे ऐकून घे तू बापाच्या उजव्या बसा आमचे काकूत त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तो पवित्र एकलोच तो सोमी एकलोच तो बोवर्तो प्रार्थुया सर्वेस्परा देवा तुझो मोग करतल्यान दिसा नासलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्यान सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूवरनी अदीक आमी तुजो मोग करच्याक आमची काळजां तुज्या मोगाच्या त्रेगांनी भर आनी हे परी आमचे आशेवरती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवर चलयता ससनाच्या ससना आमेन. इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप सर्वेस्पर अशें म्हणटा नीत सांबाळा प्रामाणीकपणान चला कित्याक म्हजी सडवण लागीं पावल्या म्हजी नीत उगडापी जाल्या सर्वेस्पराची सेवा करचे खातीर ताच्या नांवाचो मोग करचे खातीर ताजे सेवाक जावचे खातीर ताजे भक्त जावन आसलेल्या परक्या मनशाक म्हणजे साबात बसलाय नासतना पाळटल्या आनी म्हजो सल्लो तिरासणेन सांबाळटलेल्या सकटांक हांव म्हज्या पवित्र पर्वताचेर हाडटलो आनी म्हज्या मागण्याच्या घरांत तांकां संतोश भरीत करतलो म्हजे वेदीचेर तांणी भेटयल्ल्यो होम बालयो आनी हेज म्हाका पसंद जातल्यो कित्याक म्हजें घर सगळ्या परजांक मागण्यांचें घर म्हणटली सर्वेस्पराचे उतार देवाचे पडोपकार परसा तुका हरसू देवा सर्व परसा तुका हरसू सर परसा तुका हरसू देवा सर परसा तुका हरसू जा तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं हे वरवीं अख्ख्या संवसारांत तुजी खुशी कळीत जावं सौराष्ट्रांत तुजी सडवण वळखून घे सर परसा तुका हरसू देवा सर परसा तुका हरसू देवा सर्व जनांगां तुका वाखणू सौराष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करता देसाभासाच्या लोकांक शाबितायेन चलयता
हसून देवा सर परजा तुका हसून सर्वपर्जा तुका वाखाणू सर्वेश्वरा पर्जा तुका वाखाणू देव आमकां आपलो आशिर्वाद दी आनी सगळी प्रितूम ताच्या पांयां पडूं सर परजा तुका हसून देवा सर परजा तुका हसून सर परजा तुका हसून देवा सर परजा तुका हसून सांव पावलून रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो आतां जुदेव न्हय आसलेल्या तुमचे लागीं हांव उलोवंक अपेक्षितां जुदेव न्हय आसलेल्यांचो धर्मदूत हांव देखून म्हज्या मुणयारपणांत म्हाका अभिमान कित्याक तुमचे विशान म्हज्या काशा कुळयेच्या थंय एक तरासो मोसर पेटोवन तांचे मदल्या थोड्यांक पुणी बचाव करचो म्हज्या मुणयारपणाचो शेवट तांकां पयस केल्ले वरवीं सगळो संवसार देवा लागीं राजी जालो तर तांकां गोपान घेतलेले वरवीं कितें सक्कट घडोवंक आसत मेल्ल्यांक लाभचें जिवन पणस म्हणजय कारण आपणें देणें कशें दिल्ल्या आपोवण्या विशीं देव बिलकूल आपलें मोन बदलिना एक काळार देवाक तुमी काल जायनासता जियेतल्यात पूण आतां जुदेवांच्या अविधेयपणाक लागून देवाची तुमकां काकुळट लाभल्या तशेंच तांकांय एक दीस काकुळट लाभचे खातीर ह्या तुमच्या विधेयपणाच्या काळार ते अविधेय जावंक पावल्यात वय देवान सोमेसाक अविधेयपणाच्या पासान घाल्यान सोमेस मनशांक आपणे काकुळट दाखोवचे खातीर सर्वेस्पराचें उतर देवाचे व्हड उपकार हालेलुया 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 जेजू सर्गीच्या राजाची शुभ वार्ता परगडतालो आनी सर तरांच्यो पिडाशिडा गुण करतालो हालेलुया 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 सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सोवे आसो मतेवा प्रमाणे शुभ वार्ता मान महिमा तुका सोम्या उपरांत जेजू थंयचो बायसन तीर आनी सिदोनच्या प्रांतांत गेलो तेदवां त्या गांवांतली एकली कानानगन स्त्री मुखार आयली आनी बोबमान ताचे लागीं म्हणाली दनिया दाविदाच्या पुता म्हजी काकूट कर म्हजी धूव देवसार लागून भोव चड वळवळटा पूण जेजून तिका जाप दिवन एक उतार सयत म्हळें ना थोड्या वेळान ताचे शिस येवन ताचे लागीं परतून म्हणाले तिका चिके धाडन सोडो आमच्या फाटल्यान ती बोब मारीत येता जेजून जाप दिली इस्रायल घराण्यांतल्या सुकोन गेल्ल्या बकऱ्यांक म्हणून मात्र म्हाका धाडला ती ताचे मुखार येवन सरपडून म्हणाली सैबा म्हाका पाव पूण जेजून तिका जाप दिली घरच्या भुरग्यांचो उंडो काडन सुण्यांक दिवचो सामानय ती म्हणाली नीज धनिया तरी पूण सुणी आपल्या धनियाच्या मेजांतान पडलेले उंड्या कुडके खातात न्ही हें आयकून जेजू तिका जाप दिवन म्हणालो बाये व्हरतो तुजो भावार्थ तुजे अपेक्षा प्रमाणे तुका जावं आनी तेच घडये तिची धूव बरी जाली सोम्याचे शुभ वार्ता मान वाकणी तुका क्रिस्ता जिसू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ बाबानो आनी भयण्यानो
सध्या काळाच्या 20व्या आयताराच्या देवस्तुतेक आमी या देवा मंदिरांत आमी आसा. आज आमी नितीचो आयतारे जावन आमी संभ्रमता मोगाच्यान. आयची वाचपां आमी आयकल्लीं. वाचपा संगी आयच्या संदेशाचो थोडो वेळ आमी नियाळ करूंक आमी प्रयत्न करया. एक ल्हान भुरगें सोलोंक शिकोनासलें, कित्याक ल्हान बालशें तें वाडोवन येताना चलता. भुरगीं सोलोंक शिकतात आनी हें भुरगें सोलोंक शिकतलें पूण पडटलें. आनी मुखार बापूय आसलो आनी बापायक पळोवन हें भुरगें आनीक चड उर्बेन सोलोंक लागलें पूण परत आनी परत पडटलें. पूण बापूय मुखार रावलेलो भुरग्याक म्हणटा, ये पुता परत एक फावटी प्रयत्न कर. आनी भुरगो परत्यान परत्यान पडटलो पूण उरतलो. निपाणें बापूय आसले कडेन भुरगो येवन पावलो आनी तो वळो बापायन त्या पुताक त्या भुरग्याक आराम दवरलो. हांगसर मोगाल भवन आनी भयणीनो, बापायन भुरगो कितले फावटी पडलो तें पळोवंक ना. बदलाक बापूय अभिमान आनी संतोश पावता ह्या भुरग्या थंय, कित्याक भुरग्यान परत आनी परत प्रयत्न केल्ल्या वरवीं बापूय आसल्या कडेन येवन पावोवंक शकलें म्हणलें तो जाणा आसलो आनी त्या देखून तो संतोश पावता. आमचे क्रिस्ती जिवीत एका लेखान अशेंच मोगाचें न्हू. आमचे भावार्थी जिवीत अशेंच म्हणयेत. आमी गूण जावंक मागता पूण तक्षण गूण जायना. कुटुंबा खातीर आमी मागता आनी आमचे समस्ये मून दर्शन वेतात. कामा खातीर, समाधाना खातीर, भुरग्याच्या देण्या खातीर, कठीण समस्या जावन पर्याय आशेवन मागता पूण थोडे फावटी देवा तावन आमकां जबाबूत मेळना. आमचो देव मावून आसा म्हणलें आमकां भोगता. आनी साबार फावटी आमकां भोगलां जावंक बरो आमचो देव खंयी आमचे जावन मस्त पयस आसा, त्या देखून आमचें मागणें ताका आयकना. पूण आयचे दिसा आमी आयकल्लें देवाचें उतार आमकां सांगता की मौनपण म्हळ्यार देवान सांडलां म्हूण न्हय, बदलाक त्या मौनपणांनी देव आमचे कडेन उलयता. देव आमकां लागीं आसा म्हणलो तो संदेश आमकां दिता मोगाचें न्हू. साबार फावटी आयकल्लें तें वाचप आनी ह्या दिसांनी आमी आयकल्लें मोगाचें न्हू. एलिया प्रवादी जेजेबल राणयेच्या बियान धांवलो, फोळण धांवलो आनी त्या धांवन वचून त्या दोंगरार, कार्मेल दोंगरार वचून लिपोवन रावलेल्या वेळार, त्या माथ्यांत आसलेल्या वेळार तो कितें चिंता, वाऱ्या वादळांत देव येता, देव ताचे लागीं उलयता. पूण तें वारें वादळ आयलें, ताका देवाचो अनुभव जालो ना. ताचे उपरांत ताणें चिंतलें भुंयकांपणी जाताना देव आपणा लागीं उलयता, देव आपणाक भेटता म्हणून त्या भुंयकांपणेंत ताका देव भेटोवंक ना. ताचे उपरांत थंयसर कठीण उजो आयलो, त्या उज्यांत देव आपणाक भेटता, आपणा लागीं उलयता म्हण ताणें चिंतलें. त्या उज्यांत ताका देव भेटलो ना. ताचे उपरांत पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा थंयसर हळू वारें आनी तें वारें येताना ताणें ताचें मुखामोळ दांपलें. आनी कित्याक त्या घडये देव थंयसर आजार जालो. देवाचें आजारपण त्या मौनपणांत वा त्या हळू वाऱ्यांत ताणें भोगलें मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून थोडे फावटी आमच्या जिवितांत देवाचें मौनपण देव आमचे संगतान ना म्हणलो संकेत न्हय. देव आमच्या संगतांत आसा, हर एका दिसा हर एका घडये आसा म्हणलें आयचे दीस आमकां समजयता हें देवाचें उतार. आयच्या वांजेलाचेर आमी नदर घाल्यार ती कानानगर्न स्त्री, अनभावार्थी स्त्री, जेजूचेर तिका अखंड पातयेन भावार्थ आसलो. कित्याक त्या जेजू विशान आयकल्लें आनी एकलो मात्र बरें करूंक शकता म्हणून पातयेवन त्या जेजू लागीं ती आयिल्ली. आनी त्या जेजूक उलो मान दणिया, ती दणिया म्हणटा. दणिया म्हजी काकुलतकर, म्हजी बिरमोत पाव, म्हजे दुयेक देवसा लागून वळवळटा म्हणटा. पूण जेजू उलयना मोगाचें न्हू. जेजू मावून पूण थंयसर आसलो. एक जवाबी त्या स्त्रियेक तो दिना. हें आयच्या वांजेलांत आमी आयकलें मोगाचें न्हू. तवल त्या सिसांनी येवन जेजू कडेन कितें म्हळें, हाळे ही किरी करता आमच्या फाटल्यान, तिका जिके दान सोद न्हू, आमकां उपाद्र जातात, तिका तिका दान सोद. आनी तो वळू जेजू उलयता मोगाचें. आनी कितें म्हणटा, हांव आयलां सांडून गेल्लेल्या त्या इस्रायल परजेच्या वा इस्रायल भुरग्यां खातीर मात्र, पूण जाल्यार तिचे हट सोडिना. ती म्हणटा, सैबा म्हाका पाव,
पूण परतून जेजू म्हणटा मेजा वयलो उंडो खान सुन्यांक दिवचो सोमांगी. पूण ती उलयता म्हणटा मेजा वयले सकला पडलेले कुडके उंड्या कुडके सुनी खातात न्ही. आनी त्या घडये जेजू तिचो भावार्थ वाकाणटा मोगाचे न्हू. आज ह्या कानानगन स्त्रियेच्या जिविताचेर आमी नदर घालतना प्रत्येक जावन तिच्या भावार्थाची वारोवणी आमी पळयतना मोगाचे न्हू थोड्यो संगती तुमच्या म्हाका दवरूंक आसना. पयलें खरो भावार्थ सोंसणीक करता आनी फुडें व्हरता मोगाचे न्हू. खरो भावार्थ सोंसणीक करता आनी फुडें व्हरता मोगाचे न्हू. तरी करून त्या कानानगर्न स्त्रियेन तिच्या ती सोंसणीक आय कित्याक जेजूचेर पातयेनीन आयिल्ली. तो एकलो मात्र बरें करूं शकता म्हणलो तो भावार्थ तिचे तें आसले आनी त्या देखून ती सोंसणीक आय तिचे तें आसली. ती रागार जायना बदलाक परत आनी परत ती मागता कित्याक तिच्या जिवितांत जेजू कोण जेजू कितें म्हणून तिका कळीत आसलें आनी त्या जेजूच्या सक्तेचेर तिका पातयेनी आसली आनी त्या देखून ती सोंसणीकायेन मागता आनी ती तिच्या भावार्थान वा मागण्यांत ती फुडें वता मोगाचे न्हू. दुसरें भावार्थ अडकळी मोडून उडयता मोगाचे न्हू. भावार्थ अडकळी मोडून उडयता. केदो व्हडल्यो अडकळी जाल्यार भावार्थ आसा जाल्यार हर एक संगते साध्य हें सत मोगाचें न्हू. जेजून तो म्हणली उतरां पवित्र पुस्तकान तुका सासवाच्या कानांत तितलो भावार्थ आसा जाल्यार या तूं तुज्या रुखाक आंगतान उमटून दर्यांत वचून पड म्हळ्यार पडटा वा ह्या पर्वताक आंगतान उमटून दर्यांत वचून पड म्हळ्यार पडटा. तो भावार्थाक खंयची अडकळ ना मोगाचें न्हू. ती अनभावर्ती स्त्री पळया एक भावार्थी स्त्री न्ही अनभावर्ती स्त्री परदेशी स्त्री जुदेव न्हय ती आसली जाल्यार जेजूचेर पातयेवन त्या जेजूक लागीं सरता मोगाचें न्हू आनी त्या जेजू थावन ती बरेपण जोडूंक प्रयत्न करता मोगाचें न्हू. हाचे पयले वासाप आमी आयकल्लें इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें निमाणें उतर आमकां कितें म्हणटात म्हजें घर सक्कड लोकांक मागण्याचें घर म्हूण आपयतलें कित्याक देवाच्या मोगाक गड थड ना मोगाचें न्हू. देवाच्या मोगाक गांव जात खात भास पदवी हें खंयचेंय ना मोगाचें न्हू. त्या देखून देवाच्या मोगाक मुखार खंयचीय अडकळ ना मोगाचें. तशेंच हाचें दुसरें वासाप सांबावलान रोमाकारांक बरयल्या पत्रांत सांबावलो कितें म्हणटा हांव जुदेव न्हय आसलेल्यांक तुमचे लागीं उलयतां कित्याक जुदेवांक मेस्सियाचें येणें जाता म्हूण कळीत आसलें आनी मेस्सिया आयिल्लो तांणी स्विकार केलो ना. पूण हें देवाचें योजन देवाचें मांडवळ मोगाचें न्हू. तांच्या अविश्वासपणा वरवीं देवाची सोडवण कोणाक इतर धर्माच्यांक वा अनभावर्त्यांक समेत उगडापी जाल्लें म्हणलें सांबावलो आयच्या वाचपांत कितलें अपुर्बायेन वर्णन करता मोगाचें न्हू. तांच्या अविधेयपणा वरवीं देवाची सोडवण तुमकां लाभली कित्याक तांणी चिंतलें देवाची सोडवण जुदेवांक मात्र बचावी जावची ताणें मात्र पूण तांणी अविधेय जाल्ल्या वरवीं ही सोडवण तुमकांय लाभल्या तुमकांय बचावी लाभल्या म्हणलें सांबावलो त्या जुदेव न्हय आसलेल्या लागीं उलोवन सांगची उतरां आमी आयकलीं मोगाचें न्हू. सबारबोडी आमच्या जिवितांत आमी अडकळी घालता मोगाचें न्हू. भास आनी थोडे बडी ग्रेस्त दुर्बळो म्हणली आमच्या मदें अडकळी तो वो म्हणलें अडकळी आमी घालूंक बरो आमी थोडे बडी दोरे बांदूंक बरो मोगाचें न्हू. पूण भावार्था मुखार खंयचेय दोरे लावनान मोगाचें न्हू. आनी सोमया मुखार सोमयाच्या मोगा मुखार खंयचीय अडकळी उरानान म्हणलें हें आमी समजता मोगाचें न्हू. तिसरें आमी चिंतूंक नातल्ल्या व्यक्तींत हांवनी व्हरतो भावार्थ साध्य म्हणलें आयच्या ह्या वांजेलाच्या गणिता मारी पात आमकां समजता मोगाचें न्हू. आमी चिंतूंक बरो वो आनी तो व्हरतो मागण्याचो भावार्थी मनीसपण पूण आमी चिंतल्ल्यानातल्या तावन एका साद्या व्यक्तींत हांवनी व्हरतो भावार्थ पळोवंक मेळचें आमच्या दिसपट्या जिवितांत साध्य. त्या देखून जेजून त्या स्त्रियेक म्हळें स्त्रिये व्हरतो तुजो भावार्थ. जेजू तिची ग्रेस्त काय शिकाप सामाजीक स्थानमान वा तिचो धर्म पळयना मोगाचें न्हू. तिचो भावार्थ जेजू वाकाणता मोगाचें न्हू. त्या देखून आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू आनी ताणें पळयचें म्हणना आमचो भावार्थ सोमयान पळोवन सोमयान वाकाणल्यार पुरो मोगाचें. त्या देखून आमी भावार्थान कितेंय करता जाल्यार आनी ताणें पळोवच्या खातीर करचें नाका सोमयान पळोवच्या परी आमी करया. तवळ सोमी
तुझे आनी म्हजें नांव कान म्हाकाय वा तुकाय म्हणटलो व्हरतो तुजो भावार्थ व्हरती तुजी पातेनी. जर तर हे सोमयात आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार आमी बागी मोगाचे न्हू. त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, आज ह्या वाचपाचो नियाळ करतना एक संदेश म्हाका आनी तुमकां एकल्या की मोगाचे न्हू. देवा कडेन मागचें केन्नाय सोडनाका. देवा कडेन मागचें केन्नाय सोडनाका. कित्याक देव त्या वेळा प्रमाणे त्या व्यक्तींक जबाब दिता. हें सत हें खरें मोगाचें न्हू. हांवें आदले बडी एक घडी तुमकां सांगलें. हांव बज्जोडी आसतना काजाराच्या दोतोन एक आयले एक तरणाटें चली म्हजे कडेन उलयतना म्हणालें, फादर हांवें मागचें सोडलां, हांवें मागचें रावयलां. हांवें विचारलें कित्याक? देवान हांवें मागल्लें दिवना. हांवें चिंतल्याचें की दुसऱ्या तरी म्हज्या जिवितान घडलां. तरी म्हाका देवाचेर राग कठीण. देव आसा गे, देव दिता गे म्हणलें. देखून हांवें ताका विचारलें, तुवें मागचें रावयलां, तुज्या जिवितान कांय म्हणी बरेंपण जालां गे म्हणून. तक्षण म्हणालें रडोन, म्हजें जिवीत सत्यान नाश जालां म्हणून. त्या देखून मोगाचें न्हू, मागणें आमी रावोवचें नाका. मागया आनी मागया आनी मागया. त्या कानानगन स्त्रियेतावन आज तें लिसांव आमी सेगया मोगाचें न्हू. थोड्यो बडी देव तक्षण आमचे कडेन उलोवंक पुरो, थोडे बडी देव मौन सांबाळूंक पुरो मोगाचें न्हू. आमी सांगलें त्या मौनपणान ती देव आमचे सांगाता आसा, म्हजे सांगाता आसा, तुमचे सांगाता आसा म्हणलें बगुया. आनी देव निरंतरी आमचे कडेन उलयता. आमकां केन्नाय सोडन घालिना म्हणलें आमी उडासान दवरया मोगाचें न्हू. केन्ना आमी बेसां जाल्लीं काळजां घेवन ताचे लागीं येता. केन्ना आमची पिडा शिडा घेवन ताचे लागीं आमी येता. केन्ना आमची मोतीची विरहराई घेवन आमी ताच्या लागीं येता. केन्ना ना समाधान भरलें जिवीत घेवन आमी ताच्या लागीं येता. केन्ना असगदगाय पातकान भरलें जिवीत घेवन आमी ताच्या लागीं येता. सैबा म्हाका पाव, म्हजी बिरमोत पाव, म्हजी काकूत कर म्हणून मागतना तो आमकां आयकता मोगाचो न्हू. आयकता आनी खंडीत एकणे आनी एका दिसा एकणे आनी एका घडये जबाब दिता मोगाचो न्हू. त्या देखून त्या कानान गन स्त्रियेन आमकां शिकोवचें एक सोबीत मागणें, दनिया म्हजी बिरमोत पाव, सैबा म्हाका पाव, तिचे तावन आमी शिकया. आनी हे उलय हर एका दिसा हर एका घडये आमच्या तोंडांत आसूं दी आनी आमी मागया मोगाचें न्हू. तर मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आज ह्या देवाच्या उतराचो नियाळ करून हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमी फुडें वेताना तसो सुमी विशेश तरान आमचे लागीं उलयता, आमकां भेटता ह्या येवकरिस्ता वेळार, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार. तर त्या सोमयातय आमचो भावार्थ आमचे पातयेनी आमी घट करया मोगाचें न्हू. मौनपणांनी देव आमचे सांगाता आसा म्हणली ती बोगना मोतीन दवरून ताचे कडेन निरंतरी सोंसणीकायेन मागोवंक आमी प्रयत्न करया. आनी तशेंच हेरांचो मोग करया. आनी हेरांचो मोग करूंक आमच्या जिवितान खंयची अडकळ आमकां आडिना जावं. आनी त्या मरीपात आमकां मात्र न्ही, कशें जेजू त्या कानान स्त्रियेक पावलो आमी हेरांक पावोंक, एकामेका पावोंक, तसलें बरें मोग आमचें तें रस म्हूण सोमया कडेन आमी मागया. आमीन. उबे रावया. आमच्या भावार्थाची उसारणी आमी करया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्ग आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर्व वस्तूंचो रचना जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलो स्पोतो सर काळादी बापातावन जल्माला. देवातावन देव उजवाडातावन उजवाड, खऱ्या देवातावन उपजलो खरो देव. तो देवातावन जल्माला, ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैबाचो ताचे वरवीं सर्व वस्तू केल्या. आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडोने बसत सरगार तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्यावरी आमकां मरयेचे उदारीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोंस पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका आनीक पिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवन जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांचे आनी मेल्यांचे मनशी व्हरून वैभवान तो परत्यान येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता सोमी आनी जीव जाता तो बापा आनी पुता तावन निर्जला. बापा आनी पुता बराबर ताका इस्तमा सारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कातोलीक आनी धर्मदता वरी स्थापलेले पवित्र सभेक सतमंता पातकांच्या भक्षणे खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुना जिवनपणा आनी ससनाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमीन. मोगाल भवन आनी भयणीनो,
आमचो देव आमच्या सांगात आसा. मौनपणांनी आमचो देव आमचे लागी उलयता. आमी मागतना आयकता दिता. तर त्याच कानानगन स्त्रियेच्या वर्त्या भावार्था बरी त्याच वर्त्या भावार्थान आमची सकड मागणी सर्गीच्या बापा समोर आमी दवरून मागया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक, याजकांक आनी धार्मिकांक जेजू क्रिस्ताक साक्ष जावन मनशाच्या हक्का खातीर झुजोवन न्याय नीती खातीर वावर करूंक करपा आनी धैर्य दी म्हूण मागता. जावा बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या फुडाऱ्यांनी जात मत भास म्हणलो भेद करिनासता सर्वांच्या उदरगते खातीर निस्वार्थी सेवा करूंक आनी अशें बरी समाज बांदून हाडच्या तांच्या वावरांत तांकां वरभेवून कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कुटुंबां तुज्या मोगाची आनी समाधानाची बिडारां जावं. कुटुंबाच्या सर सांद्यांनी तांचे थंय आसचो वेगळासार, भेदभाव, मनस्ताप पयस करणं शांतीचे आनी नितीचे मनशान जावन जियोंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पिडे शिडेंत आनी कश्टांत आसच्या सर्वांचेर तुजें बेसांव घाल. तांची पिडा गूण कर. तांणी धैर्य सांडिनासतना बवार्थान जियोंक तांकां तुज्या कोरपेन भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समाजांत अनित अन्यायी आनी शोशणेक वळख जाल्ल्यांचेर तुजी काकुळतीची दिश्ट घाल. बऱ्या मनाच्या मनशांद्वारे तांकां न्याय नीत फावो जायशें कर. अन्याय अनितीचो वंटो सांडून सतनितीन जियोंक हर एकल्यांक तूं प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिसाच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी सर्वांनी आमचे मदें वांट्या फाटेचे वादळ उपजोवंक अवकाश दिनासतना एकवटीत रावन एक कुटुंब कशें जियोंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमचे दोळे धांपया. आमकां कितें मागूंक आसा त्या गरजां खातीर आमी मागया. आमच्या देशा खातीर आमी मागया. देशाचें रक्षण करच्या सैनिकां खातीर मागया. आडलते चलोवच्या सकड मुखेल्यां खातीर आमी मागया. कोणें आमचे लागीं मागोवंक सांगलां तांचो उडास काडया. परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबदारांचो उडास काडून तांचे खातीर भुरग्या बाळांचो, युवा जाणांचो, मलगडी प्रायवंतां विशेश करून पिडेस्त भावनाचो उडास काडून तांचे खातीर आमी मागया. मोगाचें आस्पत्रेंत आसची आमची भयण हिल्डा मिनेजस ताका संपूर्ण सुटका भलायकी मेळचे खातीर आमी मागया. सबाज जाणां पिडेस्त आमच्या कुटुंबांनी आसात, आमच्या विरगजेंत आसात. हर एकल्याक सोम्याची गूण करची सकत वाळोवन दी म्हूण आमी मागया. आमची वैयक्तीक मागणी ते सावा आमचे कश्ट दूख पिडा शिडा समस्ये सोलवनी सगळें व आमची योजना कितें बरें फालें जावंक आसा आमच्या जिवितान आमच्या कुटुंबान सगळें सोमी आमच्या पांयतळ आमी दवरया आनी एक घडीभर आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या पुता जेसू मारी पात्र भावार्थाचें देणें तुवें आमकां दिलां. आज कानानगन स्त्रियेचो भावार्थ आमी वाकनतना आमचोय भावार्थ चडय आनी वाडय. त्या धीर भावार्थान आमी दिसपरतें तुका लागीं सरोंक आनी मागोवंक आमकां करपा दी. आज आमी त्याच भावार्थान उबारलेली ही सकड मागणी तूं मानून घे. तुज्या कुशे मना प्रमाणें आमकां कितें गरज आसा तें तूं दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेसूचे नांवीं. आमेन. उडो आनी वायन हाडून आयल्या स्विकार कर बापा. आमकां सामी आस तुका दिता स्विकार कर आमकां. किरकोळ काळजां आमची बापा
अर्पिता वास्तुका ताकय दया लाभय कृपा तुझ्या भुरग्या कामकाज ओडो आनी वाय हाडून आयल्या स्वीकार कर बापा आमकां सामिया तुका दिता स्वीकार कर आमकां म्हज्या मोगाल भावन आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदा देवा बापा मानतात असलें जावं दी म्हणून मागान आपलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नेक्या पयसुबेच्या दबास रिस्पोर म्हणून घे सर्वेस्परा आमची दानां मानून घे ताचे वरवीं उतरावर्ती देणी आमी तुजे कडच्यान घेता आनी तुका परत्यान दिता तुवें आमकां दिलां तें तुका भेटोवन तुका घेवंक आमकां फावो जावं दी क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सवेस्पो तुमचे सवे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासोया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं सर काळी आनी सर्वांतय आमी तुका देन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मन्ना वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुनात जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवे ससनाचे आपल्या बापाशी सग प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गेची देखून सर्व देवदूतां आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरे गायता पवित 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 दळबाराचो सर्वेस्पर देव सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा होसाना ओसगी होसाना ओसगी सर्वेस्पराचे नावी येता तो सुवागी होसाना ओसगी होसाना ओसगी सर्वेस्परा कोरोस तुम पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर देखून दवा परी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजो क्रिस्ताची कूड आनी रगन कश्ट मरां सोसूंक आपकुशेन तो परदीन जालो तेदना ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो आनी आपल्या सिसांक दिलो म्हणून वो तुमी समेस्त घेयात आनी खायान ही म्हजी कूड तुमचे पासो समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका दिन वासून ती आपल्या सिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स
नव्या आनी ससणी कराराचें येराघन पदकाचें बक्षणें मेळच्या तुमचे बसत आनी सबारां पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करान. बावार्ता सो गोठ सौम्या तुझे मरण आम्ही संभ्रमता आणि तू परत येस तुझे पुनर्जीवन पण परगळता. देखून सर्वेस्परा सुमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुन्हा जिवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रक्तान वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लिओ 14 आमच्या भगियोन बापा आनी पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या संस्कारांनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुन्हा जिवानपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणी सोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची काकुळत कर म्हूण आमी मागता. अशें भगियोन हांव कामरिये देवाचे माये सांगाती भगियोन जुजे तिचो पती भगियोन दमदुता आनी सर काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्तां बराबर ससनाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणू आनी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पथा वरवीं ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणा देव सर पदवेधार बापा सर मान आनी महिमा तुका ससनाच्या ससना. आमेन. देवाच्या उतराची शिकोवन घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन मनोवया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर फातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्या रजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तुमचो तिका एकवटान सांबाळ. तो जियेत आनी राजवर चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियान. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काढते रे, आमका शांती दे. पळयात ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सम्यात कर्मातोले आणि म्हज्या आत्म्याक भलकी म्हणटली. जेजू हांव तुका काळजांतल्या घेता, संतोषान तुजे मास्रग सेवता. तुजे थंय जेजू आज हांव एक जाता, तुजेर सोम्या पातयेवन हांव रावता. जेजू ये तूं काळजान पिडार या ठाण्यार, तुका घेव सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीत रेखता, तुका सेवतो आतां लालयता. जेजू ये तूं काळजां पिडार या ठाण्यार, तुका घेव सदां हांव आशेता. आत्मो म्हजो तुका सदां नीत रेखता, तुका सेवतो आतां लालयता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या काकुळदीचे वखात आमकां पुर्ती भलायकी दिव आनी सगळ्यान आमी तुका मानता तसलीं जावच्याक आमकां तुज्या मोगान थीर आनी उर्बेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. भुरग्यां खातीर आमी मागया. सर्गींच्या मोगाळ बापा, आमची भुरगीं बाळां देवाच्या राजाची फळां वो देय घेवन भुरग्यांचे वरास आचरण करूंक आमकां फोव केल्ल्या खातीर आमी तुका दिनवासता. तुज्या मोगा स्वानी कृपेचो शिवो सर भुरग्यांचेर वत. भुरग्यांनी जेजू बरें तुका मानवालें जावं, आपल्या आवय बापाय विधेय जावं. मान दिव आनी तांकां दुखय नाशें चलोवंक कृपा लाभय. प्रयतेगीत वाडटना शेगून आनी फुलो पवित्र आत्मेच्या देण्यांनी आनी फळांनी तांकां भर. आत्मीक संगतींनी तांकां सुटसुडीत कर. शिकपान बुदवंत कर. बरो फुडार तांकां लाभय. कसल्याच वायटाक सांबर नाशें तांकां सांबाळून धर. सरको बेसवेंचून काडूंक आनी धैर्यान मुखार सरूंक तांकां कृपा दी. बापा हर एका आवय बापायन आपल्या भुरग्यांक मोगान स्विकार करूं आनी तांचेर आपली जबाबदारी शाणेपणी समजून पवित्र सभेच्या शिकवण्या प्रमाणे ल्हान व्हड करून तांकां जानवाय दी. बापा भुरग्यांक सदांच राख आनी सांबाळ. तांच्या मुखल्यान तूं राव आनी तांकां वाड दाखय. तांच्या फाटल्यान तूं राव आनी तांची जतन घे. तांचे सवे तूं राव आनी तांकां सांगात दी. तांचे वयर तूं राव आनी तांकां आशिर्वाद दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमीन. पात्रोम सांजुता देवा, आमचे पासत विनातीक. पात्रोम सांजुता देवा, आमचे पासत विनातीक. पात्रोम सांजुता देवा, आमचे पासत विनातीक. सांजुता देवाक मागणे. या संवसारी जसो सैरो आनी धर्म जावन आसलेल्या बगीन जोता देवा, ह्या आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ. जेजू सोडवणदाराचो मोवाळ मोग जाण जाल्लोय, ताच्या सोडवणीची स्वार्थ तुवें बस आसलेल्या लोकांक गजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशाकुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षेच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय. आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीक अडचणींनी सांबोवन निराशेच्या परिस्थितीन असलेल्या सदो केरिती शारोती जावन आसाय.
तुजे मजतीचेर बरो वचून ही म्हजी गरजान हांव तुज्या पुनशेदा पतेनीन आयलां. एक घडी बरो आमची सर्व ते सवां संजुदता देवाच्या मजतीन सुमयाच्या पांयतळ आमी समर्पण करुया. मिडल इस्टांत वा मध्यम प्राच्यांत संपूर्ण शांती राज जावचे खातीर मागया. परगांवांत आसलेल्या आमच्या भावंडांच्या वावराची भद्रती कामातळार शाबीत सुमयान राखच्या खातीर आमी मागया. आमच्या देशाची प्रगती तशेंच देशांत शांती समाधान राज जावचे खातीर आनी प्रत्येक जण संविधानाची हक्कां हर एका प्रजेक लाभच्या खातीर त्या प्रमाणे देश चलोवन वयच्या खातीर आमी मागया. आमच्या कुटुंबांतल्या भुरग्या बाळां खातीर युवजनां खातीर मलगडी प्रायवंतां विशेश करून पिडेस्तांक संजुदता देवाची मजत आमी मागोवन दिवया. आस्पत्रेंत आमची बहीण हिल्डा मिनेजस पवित्र काळजावाडो तिच्या भलायके खातीर मागया. सभा जाणां आस्पत्रेनी आसात मागोवंक सांगलेलीं तांचोय हांव उडास करता. तुमी उडास काडा. कोणें मागोवंक सांगलां तांचे खातीर मागा. घरांनी सभार पिडेस्त आसात आमच्या कुटुंबाची तांच्या भलायके खातीर मागया. ह्या पवित्र तळागेवच्या सकट भक्तीकां खातीर विविध रितींनी दान दिवच्या प्रत्येक जण आमच्या पिरगस घरां खातीर दानी खातीर सेवा दिवच्या बऱ्या मनाच्या मनशां खातीर समेची दराळ बेसांवां आशिर्वादां वळोवन दी प्रतिफळ समी दिवन दिवन मागया. आनी आमचीच वैयक्तीक मागणी समयाच्या पांयतळ आमी दवरया. म्हज्या मोतीर काळोखान म्हजो भावार्थ दंडळोवंक पेसारच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीं तूं तुज्या अपोस्तले पदवेन पयस धांवडे. हे वर्त्या संदा म्हज्या काळजाच्या गुंडायत हांव तुका उलो मारतां. आशा संडल्या बरोबर दिवचे खेरे देणे देवान तुका दिला. म्हजे जिणयेचे कांटे गुंटे म्हज्या काळजाचे कोटसान हांव तुका भेटयता. तुज्या मोवाळ माई पासी नांवां तेगे तूं म्हाका मोगान आदसून सुदारसून वर. हांवें वडापातींनी तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोन दे. अशें आमच्या सोमया जेजूचे महिमेवन नांव तुजे मजतीन अदीक आनी अदीक परगटलेलें जावं. आमीन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसो. सर्वेस्पो देव बाब तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकार तुमचेर फांकोवन तो तुमकां माई पासान आनी काकोतीन वागो. दुलो बायन तो तुमचेर आपली नदर घालो आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू ख्रिस्त बापाच्या उजव्या वैभवान बसला आनी आपल्या बसवणे प्रमाणे संसार सरापर्यंत आमचे संगत आसा. तो तुमचे सवय रावन तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावन तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावन तुमची राखण करूं. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या सिसां उजवाडान भरलें. तो तुमचे देहाचे सर वायट बसपून उडो आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर्पद्वेदा देव बाम आनी पोत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर वत आनी तुमचे सवय सदां आसो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडकार. सोम्या हांवें तुका अर्गां दिता. तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. सोम्या हांवें तुका अर्गां दिता. तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. उजवाड तुजो फांकय मुजेर आता. सता वाटेन मेटा काडू भेट. सोम्या हांवें तुका अर्गां दिता. तुजे नांव गाता माया मोगान हांव जियेता. मोगाळ पुता सवे हांव ग्वार मोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवान जोता देवा आम्हा भगवान कृष्णाचे कृपेन आमचे देवा आमचे स्मरणते बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.